कितें जावन आसा? देवाचे शक्ती सारकी शक्ती. देवान मनशाक वैकुंठांत देवाच्या अमरपणाच्या सारक्याचो रचलो आनी देवाचे शक्ती सारके शक्तीन भरलो. देवाचे शक्ती सारकी शक्ती म्हणल्यार परिशुद्ध आत्म्या थंय संपूर्ण भागीदारपण आसा. ही शक्ती मनशा सोबीत आसलोल्या सगळ्या जिनसांची जीव प्राणी मनशाक भियेतात. देवान मनशाक रचून म्हणलें, समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, अंतरोळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवन. हें दोनीपण मनशाक फावो केल्लें परिशुद्ध आत्म्याचे शक्ती वरवीं. पूण मनशान वैकुंठांत देवाची आज्ञा मोडून परिशुद्ध आत्म्याक होगडावन तो संवसारी सैमान बदल्लो. ताचें सगळ्या जीव प्राण्यांचेर आसलोलें दोनीपण नश्ट जालें. आयज रानवट मनजाती मनशाक tortoरायता. ल्हान प्राण्याची लेगून मनशाक भिरांत आसा, कारण ताची शक्ती पिगडोन गेल्या. येशू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्या उपरांत शिसांक परिशुद्ध आत्म्यान अभिशेक केल्ले तेन्ना वैकुंठांत ओगडायल्ल्या परिशुद्ध आत्म्याचे शक्तीचें प्रथम फळ परतून मेळ्ळें. जुदेवाचे भिरांतीन कुळाचीं दारां बंद करून आसलोले शीस अशें ते काळजीदार जाले. देवाच्या पुताक क्रुसार किळावन मारलोल्या जुदेवांचे वडील फारिझेव आनी याज्ञिकां मदें देंवून वचून धीरान येशू क्रिस्ताचे गोवाय जाले. तेन्ना एकूच एका दैवीक परगोटणे वरवीं 3000 लोकांनी प्राचीत केलें. शिसांनी गांवांनी भोंवन जायत्यो विजमितांच्यो कोरण्यो केल्यो. दोरमदूतांची सावडीपूण पिडेवंतांचेर पडून तीं आपल्या पिडेंतलीं बरीं जावचीं म्हूण लोक तांकां खाटींचेर आनी आंथरुणांचेर ते पासार जावन वेतात ते वाटेर दवरताले. देवाचे शक्ती सारकी शक्ती म्हणल्यार परिशुद्ध आत्म्या थंय संपूर्ण भागीदारपण आसप. हें आमकां येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यात फावो जातलें. हाकाच दुसरो पेंतकोस्त म्हणटात. पयल्या पेंतकोस्तांत शिसांक मेळ्ळोल्या प्रथम फळावन ओदीक विजमितांनी भरलोल्यो आसतल्यो. दुसऱ्या पेंतकोस्तांत घडून येवच्यो कोरण्यो. येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यात दुसऱ्या पेंतकोस्ता वरवीं परिशुद्ध आत्म्या थंय संपूर्ण भागीदारपण आसल्या देव भुरग्यांनी करच्यो ह्यो कोरण्यो. हें ह्याच पिळगेंत तुमी मुखामुखी पळयतल्यात. देव अशें म्हणटा, निमाण्या दिसांनी सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमच्यो पूत धुवो संदेश दिता. तुमची तरणाटीं दर्शनां पळयतलीं आनी तुमची जाणटीं सपनां सुपनितलीं. म्हज्या गुलामाचेर पर्यान दादल्यांचेर तशें बायलांचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो आनी तीं संदेश दितलीं. तशें तर ही संपूर्णताय आमकां केन्ना मेळटली? ती दुसऱ्या पेंतकोस्तांत शेवटाच्या काळार. कारण आदीं देवान आमकां पयल्या मापान आत्म्याचें प्रथम फळ फावो केल्लें आनी फकत रोचनानूय बगोर आमी आमचेच भितर पिरगोन आसांव. कित्याक देवान आपलो आत्मो प्रथम फळ म्हूण आमकां दिला आनी देखून तो आमकां संपूर्णायेन आपली भुरगीं करतलो. म्हणजे आमच्या कुडींक सुटका दितलो. त्या दिसाची वाट
आमी पळोवन आसा. त्या पासत आत्म्याचें पूर्ण फळ आमचे थंय भरतलें तेन्ना देवाचे शक्ती सारकी शक्तीची पूर्णताय आमकां मेळटली. देव भुरगीं कुसवणेच्या गुलामपणांतली सुटका जोडटली. पिडेचे शक्तीचेर पदवी जोडटली. कुडीच्या नियमाचेर पदवी मेळटली. रचणेचे नियमाचेर पदवी मेळटली. सगल्या शिरापांचेर पदवी मेळटली. विश्वेच्या नियमाचेर पदवी मेळटली. पृथ्वीच्या गुरुत्व आकर्षणाच्या नियमाचेर म्हणजे लॉ ऑफ ग्रॅविटी हाचेर पदवी जोडटली. देंवचाराच्या शक्त्यांचेर अधिकार जोडटली. पातोक आदारिनासतना रावच्याक जाता ती कुरपा मेळटली. मनशाचे कोशे आनी चिंतना परस भोव व्हडती शक्ती भरतली. आमच्यो होलक्यो कुडी देवाच्या पुताच्या मोहिमेवत कुडी सारक्यो रुपांतर जातल्यो. ही सगळी शक्ती आमकां मेळटली दुसऱ्या पेंतकॉस्टा वरवीं. परिशुध्द आत्म्याचें शक्तीचें खाशेल्लेपण आमी उपरांत फुडें पळोवया. आशेवून रावात.